कीर्तन 49. संसारी ग्रेस्त कायेचे पोकलेपण. सोमेस्त राष्ट्रानो हे ऐका, पृथ्वीर वस्ते करतेल्या सोमेस्तानो. साध्या वा कुळीन लोका मोदल्यानो, ग्रेस्तानो तशेंच दुबल्यानो, चीत दिवन ऐका. मुचे तोंड उलयतले जाणवाय, मुचे काळीज परगडतले शाणेपण. एके मुन्नेक हांव 17 येन खान दिता, किन्नारी वाचोवन म्हज्या हुमन्याचो अर्थ सांगता. वायटा विघ्नांच्या दिसांनी म्हाका घात करतल्यांचे खोटेपण म्हाका वेडो घालता तेन्ना हांवें कित्याक मन भियेवचें? आपले संपत्तेचेर तांणी दवरला सगलो विश्वास, आपले व्हड ग्रेस्तकायेचे बडाय दाखयतात. कोणूच मनीस आपणाचीच सडवण करूंक शकना, आपले सडवणेचे मोल देवाक फारीक करूंक ताच्यान जायना. जिवाचे सडवणेचे मोल खरेंच व्हड, ते मनशाचे तांकी भायर. दुडू दिवन ससनाक जियेशे करूंक जायना, फोंड केदींच पोळे नाशे करूंक जायना. कित्याक पोळे शाणे मनीस मरतात, तशेंच पिसो आनी मूर्ख नांस जातात. आपली ग्रेस्तकाय दुसऱ्यांक सोडून वेतात. आपली नांवां तांणी गांवांक दिल्यांत जाल्यार तांचे फोंड तांचे सासणेक घर, तांचे बिडार ससनाच्या ससनाक. मनशाक आपल्या वैभवांत सदांकाल ठिकाण ना, तो नास जातल्या मनजाती सारको. आपणाचेरच पातयेवन असलेल्यांची गत ही, आपले बडायेन दादोसकाय भोगतल्यांचो अंत हो. शेळयां बरे तांकां लोटून पाताळांत घालतात, मरण तांकां सरवाक व्हरतले. ती शीद आपल्या फोंडांत देंवतली, तांचे रूप विरोन वेतले, पाताळ जातले तांचे बिडार. पूण देव मुसो आत्मो सोडयतलो, मुसो तो स्विकार करतलो. कोण एकलो ग्रेस्त जालो म्हूण भियेनाका, ताच्या घरचे वैभव सडता म्हूण चिंता करिनाका. तो मरतना कांयच वर्सोना, ताचे वैभव ताचे फाटल्यान फोंडांत देंवचे ना. लोक तुजी प्रशंसा करतलो कित्याक तूं सुखांत आसाय, अशें म्हणून तो आपूण भागी म्हूण लेखतलो. पूण परतून केदींच उजवाड देखचे नांत, त्या आपल्या पुर्वजां सांगाता मेळोंक तो वेतलो. मनशाक आपल्या वैभवांत सदांकाल ठिकाण ना, तो नास जातल्या मनजाती सारको. आमीन.